सतीश कमल सगळ्या पत्रकार बंधूंची हांव स्वागत करता. म्हजे बरोबर आसा गोंय राज्याचे सरचिटणीस ऑफ मिलिंद गांवस. आयचो मूळ विशय आसा म्हणजे म्हाका दिसता हे फॉर फर्स्ट टायम अख्ख्या भारतांत पहिल्यांदा ही गजाल घडल्या ती म्हणजे खंयच्या तरी सरकारान म्हणजे गोंयच्या सरकारान गांजाची खेती करपाक परमिशन दिलां. म्हणजे हाज्या सारक्यानी आश्चर्य ना. अरे जातून पिढी वाट लागता, भुरगे वाट लागता. गोंयची प्रतिमा पयलींच मलीन जाल्ली आसा. पयलींच भायर लोकांक दिसता की गोंयांत वचा ड्रग्स अशेंच मेळटा म्हणून खंयच्याय दुकानार गेल्यार किंवा गोंयांत वचा आनी कितेंय करा. ही जी प्रतिमा गोंयची मलीन जाल्या ती प्रतिमा बरी उंचावपाची गोंयांत गरज आसा जाल्यार गोंय सरकार आनीक वाट लायत आसा. कॅनॅबिस प्लांटेशन म्हणजे कितें? एका हेवटेन एक सरकार कितें म्हणटा म्हणजे तांचें एक्सप्लेनेशन म्हाका हांसूंक येता जस्टिफिकेशन. ते म्हणटा की कॅनॅबिस इज अ मेडिसिनल प्लांट म्हणटा. तशें कोका इज मेडिसिनल प्लांट. मागीर तुमी फाल्यां कोकाचें प्लांटेशन करतले आनी कोकाच्यान कोकेन जाता. तशें प्रत्येक अशें खुबशे आसा ज्यो वखदां आसा मेडिसिन्स अशें सुद्दां घडिल्ले आसा की वेगवेगळी वखदां ताजे मागीर लोक नशा करूंक लागले म्हणून ती वखदां बंद केल्ली आसा. ती मेडिसिन्स नाशिल्ली, ती सगळी मेडिसिन्स आशिल्ली पूण तांकां मागीर नार्कोटिक्सा अंडर घालचे पडले कारण ताजें सेवन करून ताजो वापर अंमली पदार्थ म्हणून करूंक लागले. ताजे लोकांक एडिक्शन जावंक लागले. एक कॉरेक्स म्हणून सुद्दां सिरप येता, त्या कॉरेक्स सिरपार सुद्दां बॅन आयली कारण कॉरेक्स सिरप घेवन लोक नशा करूंक लागले. लोक आयडेक्स येता आयडेक्स ते खावन नशा करताले म्हणून मागीर कंपनीक ती बंद जायत कंपनीक ताजे जे भितरले ते कॉन्स्टिट्यूशन ताजे आसता तो फॉर्म्युला आसता तो चेंज केलो आनी आज आयडेक्स जे मेळटा आमकां ते खूब डायल्यूट केल्ले आसता. आमी पयलीं लायले आमकां जळटाले आयडेक्स, आज मातशे ते कमी जाल्ले, आज जळप मातशें कमी जाला कारण तातूंतले ते प्रमाण आसता पळय ड्रग्साचे ते कमी केल्ले आसा. अशें प्रत्येक मेडिसिनान जर आमी पळयत जाल्यार प्रत्येक मेडिसिनान आज ड्रग्स आसता म्हणून ड्रग्स म्हणटा ताका. म्हणून ते ड्रग्स घेवप नासता डायरेक्ट किंवा ताजें प्लांटेशन करप उचित न्ही. फाल्यां तुमी ग्रासाचें प्लांटेशन करतले म्हणजे हे जे कॅनॅबिस आसा ताजे पासून गांजा जाता जाल्यार दुसरो एक ते ग्रास म्हणून आसता कितें ताका म्हणजे अफीम काय कितें ते ग्रासाचें प्लांटेशन करतले. परवा मागीर कोको प्लांटेशनाक परमिशन दितले. म्हणजे हें चल्लां कितें? म्हाका जाल्यार हांगा अशें दिसूंक लागलां की हांव मुद्दम हांगा एक मेन्शन करूंक सोदता. पयलीं कोलंबियान एक व्हडलो ड्रग ट्रेडर आशिल्लो. ही वॉज अ रिचस्ट ड्रग डीलर आनी रिचस्ट पर्सन म्हणजे त्या टायमार वन ऑफ द रिचस्ट पर्सन आशिल्लो पाब्लो एस्कोबार. तो पाब्लो एस्कोबार म्हणटा तो कोक प्लांटेशन करतालो, कॅनॅबिस प्लांटेशन करतालो आनी नार्को टेररिझमान ताचें नांव जाल्लें. लोकांक मारप म्हणजे कोणी ताच्या अगेन्स्ट जर वता जाल्यार ताका मारून उडयतालो तो. अशा पद्दतीचे क्रायम्स म्हणजे व्हडलो क्रिमिनल तो पयशाकार क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार म्हणून तेन्ना फेमस जाल्लो. 1982 ताणें थंयचे कोलंबियाचे पार्लियामेंटरी इलेक्शन लडयलें. तातूंत तो जिखून आयलो आनी ताजी इच्छा ही प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया जावपाची आशिल्ली. पूण तेन्ना जे बरे लोक आशिल्ले, बरे जे थंयचे लॉ मेकर्स आशिल्ले ते सगळे एकठांय जाले आनी तांणी कितें कितें कायदे काडून ताका प्रेसिडेंट करपा पासून आडयलो. कारण तो जर प्रेसिडेंट जाल्लो तर कोलंबियाचे न्ही तर जगाचो विध्वंस जावपाचो. आज म्हाका दिसता ताजी प्रेरणा घेवन खंय तरी आमचो मुख्यमंत्री गोंयचो म्हाका दुर्दैव दिसता गोंयचे आनी वायट दिसता हें म्हणटा की एक शिकिल्लो मनीस डॉक्टर प्रमोद सावंत जो स्वता आयुर्वेदीक डॉक्टरकी शिकला तो मनीस तो प्रेरणा घेता जे पाब्लो एस्कोबाराची अशें खंय तरी म्हाका दिसता. आनी असली पाब्लो एस्कोबार संस्कृती ही आमकां गोंयांत नाका. शिवसेना हाचो विरोध करता आनी असले कसले बिल प्रत्येक गोंयकारांचें कर्तव्य आसा की अशा बिला अगेन्स्ट रस्त्यार येवपाची आज गरज आसा आनी शिवसेना हाची सुरवात करतली. आतां अजून मेरेन ते बिल पास जावना पूण हे असले बिल कॅबिनेटान घालप हे सारकें न्ही. हाचो कडक विरोध आमी सगळे कडल्यान करतले कारण फुडली आमची जी पिढी आसा ती अशा मार्गान बरबाद जातली. तुमी कितें दाखोवंक सोदता? आज गोंयांत कितें चल्लां तेंच म्हाका कळना. थोड्या लोकांची अशी भावना जाल्या कित्याक हांवें झेडपी इलेक्शनाक सुद्दां पळयलां की 60% वोटींग जालां. ज्या गोंयांत एसेंब्ली इलेक्शनाक 90% वोटींग जाता थंय 55 to 60% वोटींग जाल्लें आसा. हे हाचें कारण कितें तर गोंयकार आज असो जाल्लो आसा. गोंयकार म्हणजे पत्रकार परिशदा घेता, आवाज उठयता, मागीर खंयची आंदोलनां करता पूण सरकाराक काय फरक पडना म्हणटा ते.
शेवटी बीजेपी येता आणि सरकाराक फरक पडना. म्हणून हांव त्या सुद्धा गोंयकारांक सांगू सोदता की आमी आवाज हाच्या खातीर फक्त उठयना की सरकाराक जाग घेवंक जाय. कित्याक सरकारान आज निद्रिस्त अवस्थेचे सवंग घेतला, म्हणजे न्हिदिल्ल्याचे सवंग करता तांकां उठप आज कठीण जाला. पूण आज जितले विरोधक आसा ते आवाज हाच्या खातीर करता की मतदार जागो जावंक जाय. आणि आज खऱ्या अर्थान गरज आयल्या की प्रत्येक मतदार हो जो गोंयचो आसा तो जागो जावंक जाय आणि हांच्या विरुद्ध कडक पावलां उखलूंक जाय. फक्त इलेक्शनाक वोटिंग घालप हें आमचें कर्तव्य न्ही. अशा गजालींचेर आवाज उठोवपूय प्रत्येक गोंयकाराचें कर्तव्य आसा. कारण आज जर आमी आवाज उठयना फुडली पिढी ही बरबाद जातली गोंयची. कारण आयचे जे राजकारणी आसा तांकां फक्त पयशे दिसता, तांकां दिसता रेव्हेन्यू कलेक्शन खंयच्याय मार्गान केलें आतां. ते कजिनो जुगार म्हण चालू केलो, आतां मडके ते चालू करूंक सोदता. आमचो मिलिंद गांवस आसा ताच्या बाबतींत उलयतलो. म्हणून आज ड्रग्स सारखे कॅनॅबिस प्लांटेशन जर तुम्ही प्रमोट करता आणि ताका मेडिसिनल स्वरूप म्हणून सांगता जाल्यार ही अत्यंत दुर्दैवी आणि चुकीची गजाल आसा. अशा संस्कृतीक गोंयान थारो दिवप म्हणजे आज काळाची गरज आसा की अशा संस्कृतीक गोंयान थारो दिवप ना. आयज आमकां एक दिसता की सरकार खंयच्या मार्गान वयता तें कळना. मुख्यमंत्र्यान तेजे वांगडी ज्यो गजाली करपाक जाय आसल्यो त्यो करिनासतना एक म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी तुमी आयकल्लें की मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की कॅटल स्लॉटरिंग हांगा जर मांस कमी पडटा जाल्यार भायल्यान हांगा हाडून स्लॉटर करचें आनी लोकांक मांस प्रोवायड करचें. तशेंच आयज गांजा कमी पडोंक लागला असो दिसता. आत्तां आमच्या अध्यक्षान सांगलें म्हणजे सरकार नाका ते दिशेन वयता. आयज मायनिंग सुरू जावंक जाय आसली तेजेर लक्ष दित ना. आमच्या गोंयांत आमचे प्रेसिडेंट येवन गेले आनी तेजी खरें आमकां म्हणजे सेक्युरिटी आनी सगळें पळोवपाक जाय आसली. पूण ते दिसा म्हाकाय तेजेर आतां डावट येता म्हणजे ही खरी कोणी गजाल घडोवन हाडल्या म्हणजे कितें तेच्या फाटल्यान कटक कारस्थान आसलें काय म्हणून. कित्याक ते प्रेसिडेंटाच्या फुडलो एक दिवो पडटा. ही कितें बारीक गजाल न्हू. आनी हेच्या फाटल्यान आमी मागता की ही जी गजाल जाल्ली ती सिरियसली घेवन तो कोण कॉन्ट्रॅक्टर जावं कोण ते दिवे बसोवपी कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले तेजी खोल चवकशी जावंक जाय. आयज पासून हेजेर कांयच जाल्लें ना. खुबशे जाणांनी ट्वीट केल्लें आनी कितें केलें पूण आयज पासून सरकारान तेजेर कांयच दखल घेतलेली ना. पूण तेजेर जावंक जाय कित्याक तो आमचो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया आनी तेजी सेक्युरिटी दिवप तेका ही आमची हें आसली. पूण थंय गोवा गव्हर्मेंट फेल जाल्लें आसा आनी तेच्या फाटल्यान एक षडयंत्रय बी आसा अशें म्हणूंक शकता. तर हें आमी मागता की हेच्या फाटल्यान सारकी खोल चवकशी जावची म्हणून. थंय फ्रिडम फायटरांक ते दिसा फ्रिडम फायटरांक सुद्दां आपूण बसोवंक ना. कित्याक हांव कितें म्हणटा एक फ्रिडम फायटर थोडे कोण येवं शकता ते दिसा तेंचे खरेंच येवपाक कित्याक हेज्यान फुडें केन्ना बाबडे ते आनी परत येवन बसतले अशें म्हाका दिसना. कित्याक तेंची आयज एज खूब जाल्ली आसा. तेंकां देवान आयुश्य खूब दी म्हणटा पूण तेंची खरी गरज आसली. कित्याक हे फ्रिडम स्ट्रगलान त्या टायमार आपले सगळे घरदार सोडून जे लोक गेल्ले हांव म्हणटा त्या टायमार तेंची वर्सां 15 आसो नाल्यार 20 वर्सांचे आसो पूण ते खंय तरी तेंचो हातभार लागलेलो. आयज ते 60-75 पावल्ले आसा. तेंकां आपोवंक ना. म्हणजे हे सरकार खंय तरी वेगळ्याच हेतून भोंवता. म्हणजे आपलेच हेतून सेंट्रलाचे कितें तरी एक थोडे निर्देश येता आनी ते आमचे बाबा सेंट्रलान फाल्यां सांगलें तुमी फाल्यांच्यान सूट घालून भोंवपाचें म्हणून आनी हांगा गरमी आसा जाल्यार हो सरकार आमकां सांगतलो सूट आनी बूट घालून भोंव म्हणून. तसली आयज परिस्थिती जाल्ली आसा. वयल्यान कितें येता तें डायरेक्ट इम्प्लिमेंटेशन जाता. आयज त्या फ्रिडम फायटरांचे सगळ्या भुरग्यांक नोकऱ्यो सुद्दां लागूंक ना. ते पयर एज्युकेशन करून येयल्ले आझाद मैदानाचेर आमी तांकां सपोर्ट करपाक रावले थंय. तर तेंचे आयज कितलेशेच जाण आसा म्हणजे जवळ जवळ 138 काय कितें 97 कितें तरी लोक म्हाका दिसता अजून पासून एलिजिबल आसा तेतून आनी तेंकां ते मागतात आमकां कितें तरी जॉब दिवचो. हांव म्हणटा सरकारा कडेन जॉब ना जाल्यार तेंकां कितें कॉन्ट्रॅक्ट तरी बाबा ते खंयचेर आपली रोजी रोटी करतले ते कितें तरी तेंकां दिवचें. कित्याक तेंच्या
आवय बापायनी कोणी तरी थंय आपले आहुती दिल्ली आसा जावं फ्रिडम स्ट्रगलान भाग घेतलेलो आसा तांकां लागून आयज आमी स्वतंत्र आसा. आयज हे मंत्री जावं मुख्यमंत्री कोण आनी आमदार हे भोगतात जावं आमी सगळे आयज एक स्वतंत्र भोगतात ते तांकां लागून आसा. आयज लिबरेशन आमकां मेळ्ळें आसा पळय ते त्या लोकांक लागून तेंच्यांनी फ्रिडम स्ट्रगल सुरू केल्लो म्हणून आमकां मेळ्ळें आसा. तेंचे आमी दखल घेवपूच जाय. तेंचे आमी कितें आसा मागलें तें पूर्ण करूंकूच जाय. आमी बाकी सगळ्या लोकांचे हे पळय हे बीफ म्हणटा ते भायले लोक टुरिस्ट येता तेंचे आमी तांकां बीफ खावंक जाय म्हणून आमी बीफ प्रोवायड करता जाल्यार हे लोकांक आमी सर्वीस दिवपाक फाटीं पडटा. हें अशें जावंक फावना. आयज खरी गरज आसली ती गांजा रोवपाची न्हू. आयज मायनींग परत कशी स्टार्ट जाता ती इम्पॉर्टंट आसली. म्हणून सरकार नाका त्या दिशेन चल्लेलो आसा. खंय कॅटल हाडून हांगा स्लॉटरींग करपाचें गांजा हांगा हें करपाचो रोवपाचो. पूण हेजो आमी सामको तीव्र निशेध करता आनी हो हे आतां आमच्या अध्यक्षान सांगल्या प्रमाणे समज तर ह्यो गजाली अश्योच फुडें गेल्यो जाल्यार आमी हेजेर मोठें आंदोलन व्हरतले. आनी दुसरें म्हटल्यार मडक्याची गजाल तुमकांय खबर आसतली. ह्या सरकारान आतांच्या कितले जाण मडको खेळटा काय कितले जाण मडको खेळयता लोकांक तें तुमकां खबर आसा. कित्याक खुबश्या लोकांच्या घरा कडल्यान मडक्याच्यो स्लिपी मेळ्ळ्यो आसल्यो पूण आयज ते तेंच्या पार्टेन वचून पवित्र जाल्ले आसा. आनी त्या लोकांचें एक मोठें षडयंत्र आसा की आतां दुसरे कडल्यान बी नंबर न्हू आतां आमीच देवा मडको सुरू करया म्हणून. म्हणजे आतां सरकार हे सगळे आमचे फुडले यूथ पिडयेक सामके पाड करपाचें हें चल्लेलें आसा. म्हणजे कितें एक वायट व्यसनां लावन तांकां एक बऱ्या मार्गान बाबा कितें शिकोवपाचें अशें ना. मडको ड्रग्स ह्यो गजाली फुडें काडपाचें केल्ले आसा आनी हेच दिशेन सरकाराचें चड पावल फुडें वयता अशें दिसता. तो म्हणटा की जे कॅन्सराचे मेडिसिन्स जे आसा पळय ताज्या खातीर ते कॅनॅबिस प्लांटेशन लागता अशें ताजें म्हणणें आसा. पूण हांव कितें म्हणटा मेडिसिन्स आसा ते सगळे जे झाडां आसा ताजे पासून मेडिसीन जातात. तो आयुर्वेदीक शिकला ताका म्हज्याकून चड खबर आसूंक जाय की आयुर्वेदिकान खुबशीं बरीं झाडां आसा ताच्या वचून कॅन्सर बरो जावंक शकता. किंवा योग आसा योगशास्त्र आसा खुबश्यो गजाली आसा ताज्या खातीर ड्रग्साक प्रमोट करा सारकें ते कॅनॅबिस म्हणजे गांजा ते. आनी म्हाका जितलें खबर आसा तितलें सांगता की नॉर्थ इंडियेक जर वचत मनाली बी थंय झाडां जाता बारीक बारीक गांजाची. थंय व्हडलें ताका प्रोसेसींग लागना. ते अशें कितें काडटा आनी गांजा करता म्हणून ताका प्रोसेस व्हडली फॅक्टरी घालची पडना. म्हणजे इजिली गांजा एवेलेबल जाता. मागीर कित्याक मारता तर जी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो ऑफ इंडिया आसा ती गोंयान रेडी मारता येवन. लोकांक ते चड खबर नासता पूण हालीं सुद्दां एक रेड कंडक्ट केल्ली गोंयांत. आनी प्लांटेशन खंय जाता तांकां धरता. मागीर कित्याक धरता तर तांकां शेतकार म्हणून दिया कृशी कार्डां. जे आतां प्लांटेशन करता पळय गोंयांत तांकां शेतकार म्हणून कृशी कार्डां दिवपाची. तांचो सन्मान करूंक जाय सरकारान. कित्याक रेडी मारता थंय तर तांचेर प्लांटेशन सगळें तुका हांवें सांगलें कोका प्लांटेशन आसा तेंय फाल्यां चालू करा. सगळ्यांक शेतकार म्हणून जाहीर करा. मेडिसिनल उपयोग आसा ते बरे आसा. ताजे आतां मनशाचो मेडिसिनल उपयोग आसता. दोळे लागता आनी खुबशे आमी आमचे अवयव दान करता म्हणून फाल्यां ते म्हटलें किलिंग लिगल करुया म्हटलें. इट्स अ जोक पळोवंक वचत जाल्यार रिडिक्युलस असलें एक्सप्लेनेशन दिवप. म्हणजे हांव सुद्दां एक्सप्लेनेशन दितना म्हाका स्वताक हांसूंक येता की अशें जावंक शकता काय म्हणून. मनीस बाबा दोळे दिवंक शकता आपले अवयव खुबशे दान करूंक शकता म्हणून फाल्यां किलिंग इलिगल करुया. खंयच्या दिशेन चल्ला हें सरकार. अरे ताका कित्याक तर नार्कोटिक्सान घाल्ले ते बेश्टे मजा म्हणून घाल्ले आनी जाय तेन्ना तुमी काडटले. तुमची एकदां तुमची 30 संख्या जाली थंय एसंब्लीन म्हणून तुमी जाय तें करतले जाय ती मनमानी करतले अशें चल्लाय. एक्सप्लेनेशन कित्याचेंय दिवंक येता. एक्सप्लेनेशन दिवपाक पूण तुज्या एक्सप्लेनेशनाक कितली लोक किंमत दिता तें तुका खबर आसूंक जाय न्ही. गोंयांत आसा शेती फाटी केल्ली मरे कोणें कलंगूट सायडीन